खबरो विस्तारान आयज मेरेन पर्यटन खात्याची खंयचीच सुवात वा हॉटेल कोणाकूच लिजार दिवंक ना अशें पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकार म्हणटा। मात मिरामार आनी कोलवे आशिल्ली लिजार दिवपाची प्रक्रियेत आशिल्ली अशें ताणें सांगलें। साबार पर्यटनाचे प्रकल्प गोंया भायले पार्टेक लिजाचेर दिल्यात असो आरोप केल्लो। ताचेर पर्यटन मंत्री जाप दितालो। पर्यटनाचे उदरगतीच्या नावान सुमार 53,000 चौरस मीटर जमीन आणि साबार पर्यटनाचे प्रकल्प गोया भायले पार्टेक व्हड लिजाचेर कशे दिले असो प्रश्न सोपटेन केला। तशेंच साबार दर्यावेळेचेर संडास नात ताका लागून ताणें सरकाराचेर टिका केल्या। आयकात ताचें म्हणणें। दुसरे आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटा अंडर जे प्रोजेक्ट जे आसात, एकूण प्रोजेक्ट 20 अंडर दिस GTDC तातूंतले 16 इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लीट आसले खूप वर्सां पयलीं पासून। तातूंतले जे आन्सर मेळ्ळा 4 जर काडले जे इनकम्प्लीट आहात इन अदर फॉर्मेलिटीज, 16तले 9 लीज आउट केल्यात। ते 9 पैकी म्हाका 2 लागतात। एक म्हणजे तेरेखोलचो फोर्ट आणि आमचे मालप्याचे ते गोवा दरबार म्हणून हॉटेल आसले पळय ते। स्पीकर सर, तेरेखोल फोर्ट एरिया कितली जाणा तुमी? 53,081 स्क्वेअर मीटर। तेन्ना आन्सर दिल्ले 99 इयर्स लीज, आता मेळटा 33 इयर्स लीज। आता सरकार तेच, डिपार्टमेंटय तेच, आन्सरां फक्त वेगवेगळी। हांव नको वॉट इज द रिजन बिहायंड। आता 53,000 स्क्वेअर मीटर फॉरगॉट वॉट 99 33 इयर्स दिवपाचें कारण कितें आसलें? भायले दिल्लीवाले जे दिला पळय ते चलोवंक शकतात, आमी गोंयकाराच्यान कापासतात ना कितें? आनी जाले ते जाले, तो फोर्टय दिलो, ताचे बरोबर 53,000 स्क्वेअर मीटर ती जमीन दिली। आज ते तेरेखोलचे जे आमचे भाव भयण आहा ते जर त्या एरियेन वतले तर तांकां एंट्री ना। स्वदेश दर्शन येवजणे खाला कामां हातीत घेतिल्ली, मात ती पुराय केली नात अशें सोपटे म्हणटा। सगळीच कामां अजून ताटकळत उरल्यात, मात रिपोर्ट सांगतात कामां पुराय जाल्यात म्हूण। अशें कशें जावपाक शकता असोय प्रश्न सोपटेन केला। आज कोणेय वचून जर पळयलें जाल्यार थंय अजूनय एक 5 to 10% काम पेंडींग आहा, पण आन्सर मेळटा कितें 100% कंप्लीटेड। अशें जावचें न्हू, कारण टायम दिल्लो जो आसा हो टायम जावन गेल्लो आहा। एक अजबाची गोश्ट ह्या आन्सरान म्हाका मेळटा, ती गेल्या वर्सा सेम तशी दिला, ह्या वर्सा फक्त रिपिटेशन जालें ताचें। सेम स्किमी अंडर हांगा मांद्रे पंचायत जुनस जे म्हणटात थंय एक ब्रिज जेचे फावंडेशन स्टोन बऱ्यापैकी पाटी, हांव नको कितले खर्च करतात त्या पाटयेक, ती लावन आमचे एक्स CM जे आसले पळय तेंच्यांनी इनॉग्रेशनय केल्लें। तेन्नाय म्हाका आन्सर मेळ्ळें की टोटल कॉस्ट इज 2,23 lakhs। काम कंप्लीट जालें। आज आन्सरान थोडेशे बदल जाला। इंस्टेड ऑफ 2,23 lakhs अमाउंट सेम आसा, वर्क्स कंप्लीटेड 58%, तेन्ना म्हटलेले 100%। खेळा आणि पर्यटन मंत्री विदेश भोंवडेचेर गेल्लो, ताचे बाबतीतूय सोपटेन प्रश्न विचारल्यात। आयकात ताचें म्हणणें। 3 मनशाचो टूर रशिया 6 दीस 75,21,689। फ्रांस 3 मनीस म्हणजे आमचो इन्क्लूड आदरणीय मंत्री 7 दिसाचो टूर, खर्च दाखयला 72,11,634। स्पेन 6 दीस 3 मनीस 68,75,255। तरी अजून हातून ऍड जावंक ना आमचो USA टूर, तो कदाचित 1 कोटी तरी आसतलो। आणि म्हाका जर ही जर अशें जर आतां हांव नकळो डिपार्टमेंटान कदाचित ते 75 lakhs 75,000च्या जाग्यार 75 lakhs केला, पण फिगर आहा हांगा दिल्ले 3 हेचे टोटल जर करीत 2,16 लाख आणि USA टूर जर 1 कोटी धरलो जाल्यार 3,16 लाख। आमची गोंयची जनता कितें म्हणटली? हांव टूर करता वर्साक 3 फॉरन, बरें अशेंच, पण मॅक्झिमम कंपनी आमचे एका फाटल्यान 2.5 ते 3 लाख। पण हे कितें तर कमी? हांगा आमकां टॉयलेट बांदतो जाल्यार आमचे कडेन फंड ना। अवश्य टूर करचे, पण खंय तरी लिमिटी भितर करचे। म्हाका कांयच म्हाज्या बापायचें कितें वचपाना, पण म्हाज्या बापायचें म्हणजे आमच्या लोकांचें वता, हे आमी कन्सिडर करता, लक्षांत दवरपा जाय। काँग्रेसीन आसतना मंत्री आसतना तो BJPन आसतना ताका साऊथ गोंया लायन वर्ल्ड फुटबॉल टीम पळोवपाक ना, त्या गेला तो सारको म्हाजे बरोबर।
साऊथ आफ्रिकाला खुश तो सारको बिझनेस क्लास खर्च जाला तो थंयचो इव्हेंट एक्झिबिशनाचो आनी स्पेस बुकिंगाचो डेलिगेशनचो न्ही डेलिगेशनाक 70 लाख खर्च जायना 3 मनशाचो अरे तें तूं सारकें वाच आनी पळय विधानसभेतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी आणि विराज कामत. केरळ सरकारान नुस्त्यात फॉर्मेलिन घालप्यांचेर खर कारवाय केल्या. नुस्त्यात फॉर्मेलिन घालतात तांचेर कारवाय करपाक एक टीमूय स्थापन केल्या आनी तांणी ट्रकांच्या ड्रायव्हराक आनी धन्यांक लेगीत अटक केल्या अशें केरळ सरकाराच्या समितीच्या वांगड्यांनी गोवा 365 कडेन उलयतना सांगले. आयकात तो कितें म्हणटा तें. नुस्तेकार आणि नुस्तें मारपाचे पद्धतीची पळोवणी करपाक केरळातले आमदार वेगवेगळ्या राज्यांच्या भोंवडेर आसात. फॉर्मेलिनाच्या विशयावयल्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सुरवेचे 2 दीस बरेच गाजिल्ले. In Kerala, handling everywhere, the department is going and most of the people are studied how to look whether this is in trouble. So most of the areas, in my constituency 3-4 days before, one big lorry was some trouble for that lorry. In that lorry, this type of fishes were there. Police came and arrested. So the government is and our special a special team have been formed in Kerala, and officers are going throughout the way. Whenever truck is going, they are stopping that truck, and with the help of the police and other officers, they are finding out whether it is there or not. If it is there, the truck owner and the driver, everybody is under police. Is arrested. हाँ. केंद्र सरकाराच्या नव्या CRZ अधिसूचनेचेर ते उलयले. या वेळार ते आमदारांनी काय सुचोवण्यो केल्यो. Our government is totally against the CRZ notification. The assembly itself, I raised the issue in the assembly, then the government and the chief minister very positively reacted to that issue. And as far as our state is concerned, most of the place lies on the coastal area, and other place is the hilly area. There are this is the CRZ issue is there, and but isn't the issue now? And in the hilly area is also in the central government some legislations were there. If we comply with these issues, we can't do any development work in there. Even the people can't construct even a house there. So with some restrictions, our stand is to give the permission to construct houses to the people. But no commercial. Not commercial or tourism, but tourism resorts or we will not permit. Only for the fishermen only. विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. GMR कंपनीन केल्ल्या कंत्राटात बेकायदेशीरपणा आसात असो आरोप गोवन्स फॉर दाबोळी ओनलीन केला. ह्या कराराची दक्षता खात्यान चौकशी करची अशें ताणें मुख्य सचिवाकडेन मागला. तशेंच ह्या सगळ्या बेकायदेशीरपणांची म्हायती दिवपाक तांणी मुख्य सचिवा सांगातान बसकाय घेवपाचें थारायला. GMR कंपनी आणि सरकारामधी जाल्ल्या करारात केंद्र सरकाराची कांयच भूमिका ना अशें GFDOचो संयोजक फादर एर्मितो रेबेलोन सांगला. जर कंपनीन मदींच कंत्राट सोडले तर तो फुडें चलोवपाक कोण ना अशेंय तो म्हणटा. अशे तरेच्या कंत्राटात केंद्र सरकाराक घेवपाक जाय अशेंय तो म्हणटा. एक चिठ्ठीन ताका सांगला की जो एग्रीमेंट गोवा गव्हर्मेंटान डेव्हलपर GMR लागीं केला तातूंत जायत्यो इलिगलिटीज आसात, प्रोसिजरल लॅप्सीस आसात, ओमिशन्स आसात, इलिगलिटीज आसात. त्या खातीर ताणें एक विजिलन्स इन्क्वायरी सेट करची. हे सगळे इलिगलिटीज आसात ताची बारीक चौकशी करच्या. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेवया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भायल्यान नुस्तें हाडपाक बंदी घातल्या तरी राज्यांत भायल्यान नुस्तें हाडप चालूच आसा. कुंकळे उद्देगीक वाठारांतल्या मिलांनी नुस्तें सांठोवन दवरतात ते सुवातेची तपासणी करची अशें काँग्रेसीचो कुंकळेचो आमदार क्लाफासियो डायसान मागला.
नुस्त्यान भरिल्ले 3 ट्रक कारवारच्यान राज्यांत आयल्यात तशेंच त्या ट्रकातले नुस्तें कुंकळ्ळेच्या नुस्तें मिलांनी साठोवन दवरीत म्हूण लोकांक भंय पडला अशें तो म्हणटा. कर्नाटकांतल्यान नुस्त्याचो एकूय ट्रक गोंयचे सीमेंत भितर सरूंक ना अशेंय तो म्हणटा. पूण कुंकळ्ळेच्या नुस्तें साठोवन दवरता त्या मिलांनी भायल्यान हाडिल्लें नुस्तें दवरपाक शकतात असोय दुबाव ताका आसा. आज स्पेशल हावजान हांवें रेस केलो क्वेश्चन 0 आवराक जेन्ना राती सीएमान ऑर्डर दिल्ली बिफोर 1 डे एज ए असेंब्ली स्टार्ट जावपा दिसाक की इनपोर्ट आमगेले बंद म्हूण जे फीश आमी घेता ते बॅन केले म्हूण. पूण म्हाका दिसना ते बॅन जालें म्हूण. आनी जेन्ना ते आमकां थिंगा FDA थिंगा डायरेक्टराक मेळ्ळे तेन्ना सांगलें 17 ट्रक तेणी सीज केले म्हूण ऑन दॅट डे. मागीर काल सीएमान सांगलें हावजां ओन्ली 9 ट्रक म्हूण. ओके 9 ट्रक दवरले ते फीश खंय गेले. मागीर कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाका फोन येयलो सकाळीं राती अबावट 3:30 3 ट्रक्स फीश घेवन येयलो म्हूण फ्रॉम कारवार साकून गोंयां. आनी हांव म्हणटा हें बॅन केलें जाल्यार नुस्त्या ट्रक कित्याक येयले बंदी खंय बॅन खंय बॅन आनी खंय वयले आनी थिंगा आमी कुंकळ्ळे फीश मील आसाय 2 फीश मील आसाय. सो हें नुस्तें म्हाका स्वता आख्खें हें फॉर्मलीन लायलोलें हें कुंकळ इंडस्ट्री स्टेडी आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. खासगी शाळांनी चलपी गैरव्यवहारांचेर कारवाय करतलो अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सांगिल्लें. मात साबार केशींनी कोणेच कागाळ करूंक ना आनी डोनेशनां मागलीं म्हूण सांगूंक लेगीत ना देखून तो कारवाय करपाक शकना अशें तो म्हणटा. शाळेत प्रवेश दिवपाक भुरग्यांच्या आवय बापाय कडल्यान ज्या शाळांनी डोनेशन घेतलां तांचें अनुदान बंद करचें अशें काँग्रेसीचो आमदार प्रतापसिंग राणेन मागलां. तशेंच कांय शाळांनी भुरग्यांक लॉटरी विकपाक लायतात. होय डोनेशनाचोच प्रकार अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आमदार चर्चिल आलेमांव म्हणटा. पण प्रॉब्लेम कितें जाता कोणूच बरोवन दिना. तांच्यांनी इवन म्हाका पोस्ट कार्डाचेर म्हाका कंप्लेन आयल्या हांवें एक्शन घेतला. Parents want their students to have the best of education, but sometimes they come for repairs. Now this money, if you are not taking underhand, there are schools which are doing it. You stop that, please. There are certain schools who are taking on money. There is a school very close to your constituency, Mr. Speaker. They are taking money, cash, not even for admission. Check. Not even check. You are aware of it. जाग्यार खबर आहा पळय ते आमी कारवाई केल्ली आसा. These sort of Speaker things, sir, you don't give them grants. Don't give them grants. If they do that, don't give them grants. People are standing at 4 o'clock in the morning for getting admission to that schools. Should be and they are noted. taking money, see, in cash. This should be stopped. विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. गोंयच्या तरणाट्यांक काम दिवपा खातीर ते खंयचेच कंपनीचेर दबाव हाडपाक शकनात पूण तांकां अनुदान दिवन कंपनी खातीर येवजण्यो तयार करपाक शकतात अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मंगळारा विधानसभेत सांगलें. राज्यातल्या कंपन्यांनी गोंयचे कितले तरणाटे कामाक आसात असो प्रस्न सांताक्रुजाचो आमदार टोनी फर्नांडीसान विचारिल्लो. हाची आंकडेवारी सरकारा कडेन ना असोय आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. हांव फक्त इतलेंच सांगता की जितल्यो पळय इंडस्ट्री आहा तांकां आतां ज्यो स्किमी मेळटल्यो पळय किंवा पयलीं सुद्दां आशिल्ल्यो हातूंत एम्प्लॉयमेंट ऑफ गोवन इज वन ऑफ द कंडिशन फॉर गेटींग बेनिफिट्स. यू कॅनॉट फोर्स समवन फ्रॉम एम्प्लॉईंग गोवन. फॉर एग्जाम्पल आतां नुस्त्याचोच हे घे वेव्हार. हांव कोणाक हें करपाक सकयल दाखोवपाक हें करना पण सगळे गोंयकार आशिल्ले 30 वर्सां पयलीं भितर. टुडे एवरी वन ऑफ देम गोज टू झारखंड, ओरिसा and gets the labor for working on their trawlers. 99% people who are working on the trawler are non-Goans. As the days have gone up and as the economic situation has changed, in many fields Goans don't like to work. आता इंडस्ट्रीन कितें गोंयकार ना म्हणून काम बंद करपाचें. जो गोंयकाराक नोकरेक दवरतलो पळय ताका आमी भरपूर सबसिडी दिता. येत्या 8 एम्प्लॉयमेंट हाज्या इंडस्ट्रीच्या डिमांडाच्या वेळा हेकर आयटीन ताणें ऑलरेडी पॉलिसी हे केली, फ्लोट केली. बिटवीन 60% एंड अबाव अप टू 80% ही गिव्स स्टॅगर्ड हायर स्लॅब सबसिडीज फॉर गोवन एम्प्लॉयमेंट. सो यू वील फायंड दॅट स्लोली employing Goan is going to be beneficial. My question was how many
industries has been set up and how much employment generated till date. However, Speaker Sir, the reply states proposed figures of 9165, but not actually how much employment generated till date. Either the department is, I don't know whether they are rotating around with watch answers or innocent about the detailed information. I'd like to ask the Honorable Minister, how many people have actually been employed out of 9165? हांवें विचारलां कितले लागल्या ते आनी म्हाका ते प्रोपोज केल्या ते. Declaration of the industry from 9015, 9165, 2015, 9165 in small and medium are employed. Expansion in case of Goa Investment Promotion Board, 15 industries with 886, and in expansion around 1660 out of 27 units. So 9165 plus 886 plus 1660 is the total number in the industry. The department is not aware of how many Goans are employed since 2015. If so, then what is the mechanism to ensure 80% employment is offered to the Goans? On what basis the government and the concerned minister are warning the industries to fulfill the condition when the concerned minister itself is not having the data? What is the commitment IPB has taken from the industries while approving their setup in Goa with land at subsidized rate and other intensives? विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान विधानसभेचे अधिवेशन चलतना धरणे धरतले म्हण सांगिल्ले, मात आता ते तशें करचे नात, कारण ते मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळे आनी ह्या विधानसभेच्या अधिवेशनात ते थाराव घेतले अशें उतर ताणें तांकां दिलां. तशेंच हो थाराव घेवन ते केंद्रीय मंत्र्याक मेळटले अशेंय ताणें सांगलां. पळयात पुराय खबर. सुप्रीम कोर्टान गोंयांतले मायनिंग बंद उडयल्यार 4 म्हयने जावन गेले, पूण दुसरे दिसाच्यानूच मायनिंग परत सुरू करपाक मायनिंग अवलंबीत आनी धन्यांकडल्यान मागण्यो आयल्ल्यो. मंगळारा मायनिंग पीपल फ्रंट विधानसभा संकुलात मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी मायनिंग परत सुरू करपाक उपाय काडचो अशें ताणें मागलें. आमी आमचो डिमांड जो आसा मेमोरंडम ताका सबमीट केलो आनी ताका रिक्वेस्ट केलो की विधानसभेन हेजे निर्णय घेवचो की जी एक्ट गोवा दमन एंड दीव मायनिंग कन्सेशन एबॉल्युशन एंड रेग्युलेशन एक्ट जो आसा 1987 तो एमेंड करचो सेक्शन 2 आनी ते रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जे आसा 1961 पासून ते सेक्शन 2 जे आसा ते 87 पासून 23 मे 1987 पासून ते इंट्रोड्यूस करचे आनी ते एमेंड करून घेवचे. ताजेर आमकां तांणी अशें आश्वासन दिलें की आपूण जे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर ऑफिसांतल्यान ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक कमिटी काडलेली आसात आनी त्या ग्रुप ऑफ मिनिस्टरान हो विशय डिस्कस जातलो आनी हो विशय डिस्कस करपाक आपूण एसेंब्ली जातकच फर्स्ट 4 तारखेच्या त्या 4 तारीख किंवा 6 तारखेक तो दिल्ली वचून ते सॉर्ट आउट करतलो अशें ताणें आमकां एश्युरन्स दिल्लो आसा. आमचे इतलोच डिमांड आसा, तुमी प्रॉस्पेक्टीव करा, आमचेर अन्याय करूं नाका. बाकीच्या स्टेटीक तुमी 50 वर्सां दिल्लीं आसा, आमच्या स्टेटीक तुमी 50 वर्सां दिवना. 1987च्यान 50 वर्सां जाल्यार 2037 जातात. तर बाकीच्या स्टेटीक जर तुमी 50 वर्सां दिल्लीं आसा जाल्यार गोंयचेर कित्याक अन्याय करतात? हे सेंट्रला कडेन आमचें म्हणणें आसा आनी म्हणून ते एमेंड करात. आनी एमेंड फक्त तुमी आनी दुसरें कशें आसा तातूंत त्याच एक्टान सेक्शन 22(1) आशिल्लें जी लेवी कलेक्ट करपाची आशिल्ली, रॉयल्टी कलेक्ट करपाची आशिल्ली, ते सेक्शन हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान स्ट्रक डावन केलें आनी त्या जजमेंटान म्हटलेलें आसा की तुमी लेवी रिट्रोस्पेक्टिव घेवंक शकना आनी खंयचीच एक्ट जी आसा ती रिट्रोस्पेक्टिव आसूं शकना. हें त्या जजमेंटान म्हटलें आसा, ह्याच एक केसीचेच म्हटलेलें आसा आनी म्हणून आमचो डिमांड क्लियर आसा. गोंयांत मायनिंग सुरू करचे अशें साश्टींतल्या ट्रक धन्यांनी मागला. 40 आमदारांनी एकठांय जावचे आनी मायनिंग परत सुरू करपाक तशेंच ताचो फुडार ठरोवपाक उपाय काडचो अशें तांचें म्हणणें. आम म्हणटा कितें मायनिंग चालू करया, पूण सगळ्यांक काम मेळटलें. 2 मायन चालू केल्यो, 1 मायन चालू केल्यो, एक 4-5 काम न्ही तें भडकू उडपाक काम चालू करपाक नाका. 40 आमदार एकठांय जावन पयले एकठांय BJP आनी काँग्रेस एक जाय आनी बाबा सगळ्यांक काम मेळटलें जाल्यार पयलीं कितें मायनिंग चालू करपाक कांय प्रॉब्लेम ना. तुमी सेटल करया पयलीं लोकांक गेलें मायनिंग 2 मायन चालू करताय तुमी, उपरांत लोकांक येसता ही गाडी नाका ती गाडी नाका, ही गाडी जी गाडी मायनचा रजिस्ट्रेशन जालो जेलां
ती गाडी हुंय चलोवपा जाय शेजां जावं फोमेंतो जावं चोगले जावं कोणाको जावं रिवणा कावऱ्या हुंय जावं जाल्यार तुमी मायनीक चालू करनाकाय लोक कोण उपास मेळना ट्रकवाले आनी आज पुऱ्या मोच्चे न्ही ट्रकवाले की आमी उत्तर तुका तूं मायनीकूच चालू करनाका. विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा, व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि मडगांवच्यान खबराकार रमेश नायक रावत. प्रादेशीक आराखड्याचो फुडार विधानसभेच्या सभाघरांत थारतलो अशें नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान मंगळारा सांगले. आराखडो लागू केल्लोच आशिल्लो अशें ताणें सांगलें. आयकात तो कितें म्हणटा तें. कितली सरकारां आयली आनी गेली तरी प्रादेशीक आराखड्याचो प्रस्न सुटना. ताचेर वाद वाडत आसा. फाटल्या सरकाराचे सत्तेत प्रादेशीक आराखडो 2021 स्थगीत केल्लो. आताच्या सरकारान तो लागू केला. For the record, I would like to state with other media also. One section of the media is trying to create a controversy. Other section of the media should be responsible enough to say that we are open to having a broad discussion on the regional plan and take adequate decision. Even yesterday, Mr. Pratap Singh Rani spoke about need for a regional plan. Although town planning was not the subject, but he said that I'm telling the Chief Minister, have planned development of Goa. These were the exact words. I've been repeatedly saying that the fate of the regional plan should be decided on the floor of the House. When the question comes like this, are you going to change the regional plan? I'm going to say no. We have operationalized it. How can I say I'm going to disband it? I cannot say it that way. Let it be discussed on the floor. So I feel there is an attempt being made to specifically try to, create a controversy over the regional plan. It should not happen. सरकार आणि खास करून भलायकी मंत्री जे तरेन फॉर्मेलिनाचो प्रश्न हाताळटालो ताजेर विजय समाधानी आसा. विश्वजीत राणे आपले बरें काम करून जनरल पब्लिकाचे मनान जे कितें डावट आहा तो काडून उडयता. विधानसभेंतल्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. 27 जुलयाक गुरुपुनवे निमतान सनातन संस्थेन राज्यातल्या 5 सुवातेंचेर गुरुपुनवेच्या सुवाळ्याचे आयोजन केला. संस्थेच्या वतीन देशात साबार 109 सुवातांचेर ही गुरुपुनवेची कार्यावळ जातली. गुरुपुनवे दिसा आपल्या गुरूक वंदन करपाक जाय अशें संस्थेचो गुरुपुनव आयोजन समितीचो सेवक तुळशीदास गांजेकरान सांगला. तशेंच गोंयांत कानकाबान म्हापसा, सांकळे डेल्मोन सभागृहांत, पणजे महालक्ष्मी सभागृहांत, रामनाथी फोंडेच्या सनातन आश्रमांत कार्यावळ आयोजीत करतले अशेंय ताणें सांगलें. गुरुपौर्णिमा महोत्सव 27 जुलैला संपन्न होणार आहे. तर गोव्यामध्ये जी 5 स्थळं ज्या ठिकाणी आपली गुरुपौर्णिमा अत्यंत भावपूर्णरित्या साजरी होणार आहे ती असे आहे. दिगेश सभागृह, वेताळ देवस्थान, फातर्पा, गोवा इथे संध्याकाळी 3 वाजता आपली गुरुपौर्णिमा असणार आहे. त्यानंतर श्री सिद्धपुरुष नारायणदेव देवस्थान, काणकाबान, म्हापसा येथे संध्याकाळी 4:30 वाजता आपली गुरुपौर्णिमा असणार आहे. तिसरी गुरुपौर्णिमा असणार आहे साक्री येथे डेल्मन सभागृह, गव्हर्नमेंट कॉलेजच्या समोर हे सभागृह आहे आणि ही गुरुपौर्णिमा संध्याकाळी 4 वाजता असणार आहे. पणजीमध्ये श्री महालक्ष्मी देवस्थान सभागृह येथे संध्याकाळी 4:30 वाजता गुरुपौर्णिमेचं आयोजन केलेलं आहे. आणि 5वी जी गुरुपौर्णिमा आहे ती सनातन आश्रम रामनाथी फोंडा येथे संध्याकाळी 4 वाजता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.